वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तर सकाळी सकाळी नी खूप गडबड. तो सकाळी तर तुम्ही थंबनेल पहिला असतले. आज दोन सेलिब्रेशन, एक बर्थडे सेलिब्रेशन आणि एक 3K सेलिब्रेशन. ओके, तो सकाळी हांव टेम्पलान गेल्ले. ओके, एक्चुअली नी चिंतलेलें की सांजचे या म्हणून टेम्पलान, पण नॉनव्हेज खाऊन टेम्पला वचप ते बरें जायना. सो सकाळी टेम्पलान गेले, वचून मागीर आमी पणजी गेले हाडपाक कितें हाडपाक दाखयत तुमकां मागीर. ओके, आनी हो आयज स्कुला वचूंक ना. सकाळी ताका उठपाक गेल्ले हांव 6:30. ताका मातशें आंग तापलेलें, मातसो फिवर येयल्लो ताका. आतां बरो आहा, आतां फिवर बी कांय ना, बरो आहा. मातशें आंग तापलेलें तेजें. पूण हांव म्हटलें आसूं, आयज ताका स्कुलान धाडपाचें नाका आनी आतां नासता पळय. ओके, सो स्कुलान वचपाचें नाका म्हटलें. ओके, सो फाल्यां तरी पिकनीक न्हू ऋत्वीक? हय. सो पावली आमी आतां. ओके, केक बीन समथें सगळें घेवनूच येयलें, कित्याक ऋतीक बाबा म्हाका ड्रॉप करून कामाक गेला. तो सामको बिजी सामको, तरी पण तो म्हाका तो टायम दिता तें व्हडलें खावपाचें. ओके, जस्ट म्हाका घरा ड्रॉप केलें ताणें, आनी तो आतां कामाक गेला. जेवपाक येतलो काय ना तें कांय खबर ना. ओके, येता म्हटलां, पण लेट जातलो खूब. ओके, हां, हॅपी बर्थडे. थँक्यू. ओके, काल रातचे 12 रायकर फॅमिलीन कॉल केल्ले. तूं न्हिदलेलो ऋत्वीक? हो न्हिदलेलो. 12-15 अशें कॉल केल्लेले. ओके, ना नॉर्मल कॉल केल्ले. ओके, सो थोडे केक बीन हाडून दवरला हांवें. ओके, सो आयज स्पेशल आसा मटन करी आणि मटन सुक्का. सो म्हाका जाय आसलेलें आयज. सो ऋतीक बापान म्हाका मटन काडून दिलें गिफ्ट, म्हाका तें मटन. म्हाका खूब आवडटा मटन. सो ऋतीक डॅडीक न्ही मटन खायना, तो खाता बट एक पीस अशें, ताका अशें आवडटा अशें ना. ओके, सो ताका तितलें आवडना तें, खाता एक पीस बीन करी बिरी खाता. सो मटन घेवन येयला हांव. ओके, आनी कांय ना स्पेशल आयज, स्पेशल अशें कांयच ना. ओके, डेकोरेशन बी कांयच करचें ना हांव. ओके, ऋतीक बाबा बरोबर 3K ते मेळटा पळय ते बलून टॅप ते ऑर्डर करपाचे. यादूच ना म्हाका, टायमूच ना म्हाका. असं म्हटलें बेश्टें केक कटींग करया. ओके, आनी आयज मटन पार्टी न्ही गे, आयज मटन पार्टी. सो मटन करी मम्मी करतले मम्मीचे स्टायलीन. ओके, ते म्हाका खूब आवडटा. आनी हांव एक मटन सुक्कानी रेसिपी शेअर करतले. एकदां न्ही तुमी ते मटन सुक्कानी ट्राय करात. ओके, सांगता. इफ तुमी मटन खायना जाल्यार तुमी चिकनान तुमी तशें करूं शकता. ओके, म्हाका तें खूब आवडटा. आनी तेज्या वांगडा भाकरी करतले हांव, तांदळाचें पीठ बी घेवन येयला हांव. मम्मीक म्हटलें म्हाका भाकरी जाय, भाकरी करतले. ओके, सो हांवें हांगा मटन बी सगळें क्लीन केला. ओके, क्लीन करून दवरला. ओके, सो आतां पयलीं आमी करी करया, मटन करी. ओके, सो तुमकां दाखयता मसालांक कितें कितें लागता, आमकां करींक कितें कितें लागता मसालो. ओके, मम्मीची स्टायल करता कित्याक खूब लोकांचे वेगळे वेगळे पद्दत आसता करपाचे. सो म्हाजी मम्मी जशें करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. ओके, सगळें मम्मी हांव काडून दवरला. ओके, तुमकां दाखयता हांव मटन. फ्रेश आसा आनी टेंडर आहा. तेणें आमकां म्हटलां कुकरान घालनाका खंय, शिजतलें खंय. सो हेतून न्ही म्हाका दिसता हें 1.5 किलो आसा. ओके, आनी हेतून न्ही सगळें हाडां आसा. सो हें दवरतलें हांव फ्रिजीन. पळयता संडे बीन न्ही सूप करतलें हांव, फक्त बोन हें. ओके, आनी सूप सामकें हेल्दी मटन सूप. ओके, आनी हें न्ही हांव सुक्का करतलें आनी हांगा दवरला तें मम्मी करी करतलें. ओके, सो दाखयत तुमकां करी करपाक आमकां कितें कितें लागतलें तें. ओके, न्ही हांगासर एक नाल्लाचें सोयें. ओके, आनी हांगासर थोडें न्ही भाजून घेतलें थोडेशें मेथी, एक व्हडलो चमचो हांगा घेतला कोथमीर, आनी हांगा घेतला हें सासवां थोडें भाजून घेतला. ओके, थोडेशें हळदी पावडर, आनी हांगासर घेतला सुकी मिरची. ओके, बेडगी मिरची हां, थोडेशें बडिशेप, हेका म्हणटा दालचिनीचो तुकडो, सिनामन स्टीक. ओके, हांगा घेतला लवंग, आनी हांगा कितें म्हणटा खबर ना, तुमकां खबर आसतलें. अर्द चक्रफूल घेतला. ओके, ब्लॅक पेपर आनी हें नटमेग. ओके, लसूण, आनी हांगा घेतला कांदो. सो हांगासर न्ही मेथी, कोथमीर आनी हें कितें म्हणटा हेका मस्टर्ड सीड्स न्ही भाजलेले आसा. ओके, हें आनी भाजचें ना. आनी हें सगळें न्ही कायलीन न्ही बरें भाजून घेवंक जाय. ओके, बरें अशें ब्रावन जायसर न्ही सोय आनी मिरची आनी सगळें बडिशेप बी न्ही भाजून घेवंक जाय. भाजून मागीर मिक्सरान घालून ताका पेस्ट करपाचें थोडें उदक घालून. ओके, तो मम्मी न्ही ग्रायंडरान घालतलें. ओके, तो आतां हें इतलें सगळें आतां भाजून घेतलें. सो मटन करीक न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात कोथमीर घेतला. ओके, 1 कप 1.5 कप आसतलें. ओके, थोडेशें पुदिना घेतला, मिरसांग घेतला एक 3-4, आनी हांगासर आलें आनी लसूण आनी थोडेशें हळदी पावडर. ओके, हें सगळें मिक्सरान घालून आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय.
आणि हांगासर न्ही दाखयता तुमकां मसालो अजून जावंक ना. ओके, सो पयलीं सोय बी घालून घेतला. ओके, हांगासर न्ही कांदो बीन ते बडीशोप बीन अजून घालूंक ना अजून. ओके, आणि मसालो पळोवया जालो घे ना न्ही अजून टायम हा. ओके, सो हे बरें फायन जाले की मागीर भाजलेले कांदे मागीर थंय खडे मसाला बी ते मागीर घालपाचे. ओके, चालू करता. तो मसालो रेडी आसा. ओके, भाजताना मी तुमकां दाखोवंक ना, मातशें हांव बिजी आसलेले. सगळे कांदो सोय बी सगळें भाजून घेवंक जाय. फक्त हांवें 3 भाजून घेवंक ना. कोथंबीर, मेथी आणि सांसवां, कित्याक ते ऑलरेडी भाजलेले आसलेले ते हांवें भाजून घेवंक ना. ओके, सो आता मसालो रेडी आसा, ग्रीन पेस्ट रेडी आसा. ओके, तो फटाफट दाखयता तुमकां. असं पळयात ग्रीन पेस्ट रेडी आहा. आणि पणजीसून हांवें हें हाडला लिंबू, बरे मोठे मोठे आहा, 50 रुपया. की आमकां जाय पडटा घरा कडेन केन्ना लिंबू शरबत पिवपाक, तीच म्हणटा लिंबू शरबत कर. सो हाडलें हांवें. हय रे, तुका ताण लागता. मी मटण हाडपाक गेल्ले पळय तेन्ना आमकां म्हटला की कुकरान घालनाका, कित्याक ते रोखडें शिजतले खंय, कित्याक खूब टेंडर आहा ते. ओके, सो आतां काय हितून आयदनांनी तेल घालता, एक 2-3 चमचो. तातूंत घालता एक तेज पत्ता. ओके, तो आता घालता कांदो. सांगा न्ही 3 कांदे न्ही लांबट कट करून घेतला. आता कांदो न्ही बरो भाजून घेवया. ते ब्रावन करप ना, बस 1-2 मिनटांनी बरें भाजून घेवपाचें. सो आता घालता टोमॅटो. आसा हांगासर न्ही 2 टोमॅटोनी चॉप करून घेतला. तो बरें ताका मिक्स करात. तातूंत थोडें मीठ घालया. तो टोमॅटो न्ही हांगासर मातशें सॉफ्ट जाल्ले आसा. ओके, आता हितून घालता मटन. बरें ताका मिक्स करून घेयात. हो आयलो, आपूण नाता हो पावलो. आतां नाका, तुका सकाळी ताप येयल्ले न्ही, नाका म्हटलें मम्मी मेळोंक ना. पळय मम्मी शेफ आई कर आयज मम्मी स्पेशल मटन करी. आता ताका बरें मिक्स केला. आता तितून घालता ग्रीन पेस्ट. बरें ताका मिक्स करात. आणि हेतून न्ही उदीक घातला. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेयात. थोडें तें उदीक घालता. मिक्सरान लायलेलो न्ही मसालो. ओके, आता तें न्ही बरें शिजूंक जाय न्ही गे. सो ताटार न्ही उदीक घालून दवरता. तेच उदीक यूज करूं शकता तुमी. हय, तेतून घालपाचें सेम उदीक. ओके, आतां मटन न्ही बरें शिजोवंक जाय. सो तुमी डेली म्हणजे ब्लॉग पळयता आसतले की आमगे न्ही मटन न्ही खूब कमी हाडटा. चड मटन हाडना आमी. लास्ट मटन हाडलेलें केन्ना खबर आहा? मार्चान. म्हाजे 1K सबस्क्रायबर जाल्ले पळय तेन्ना हाडलेले मार्चान. आणि तेन्ना म्हणजे तेन्ना म्हजी भयण बी आसलेली. तेन्ना भयणीचो चेड्याचो बड्डे आसलेले तेन्ना हाडलेले आमी. आनी ते भयणीचे सगळे नणंद बी येयल्ले. सो तेन्ना हाडलेलें मटन मार्चान. सो आतां डायरेक्ट आतां हाडला डिसेंबरान. खूब कमी हाडटा मटन आमगेर. चिकन नुस्तें आसतात पण मटन खूब कमी. सो आयज म्हटलें म्हाका मटन खावशी जाला आयज. म्हटलें मटन हाडया म्हटलें. की न्हिदता रे? न्हिदलो? रातचो मातसो न्हिजोना तो. मातशें नोज ताका न्ही ब्लॉक जाताले. करत आहा तो रातचो. न्हू ऋत्वीक? मातसो न्हीद. ओके, ताका मातशें न्हिदोनी. ताप बीन कांय ना. पण आतां क्लायमेट सारको ना न्ही. भायर न्ही असलो वारो येता सांगू तुमकां. खूब वारो येता भायर. आनी मातशें आतां सकाळचें मातशें थंड. सकाळचें न्ही मातशें थंड आसता क्लायमेट. मागीर न्ही मागीर न्ही 12 सुमार न्ही इतलें गरमी येता सांगू तुका. ओके, क्लायमेट सामको हें जाला. ताका लागून मातशें लोक सगळे न्ही सिकार पडटा. न्हीद मातसो. ओके, तो तें शिजोनी. ओके, मागीर तुमकां दाखयता. ओके, तो आतां न्ही चॅक करया मटन शिजलें का ना. ओके, तो चॅक करया शिजला का ना तें. ना, आनी मातशें शिजोवंक जाय. आई आनी मातशें शिजोवंक जाय. आनी मातशें आतां न्ही तातूंत थोडें मीठ घालता. थोडें मीठ घाल, कित्याक मीठ मातशें कमी लागता. ओके, आनी मातशें शिजोवंक जाय तें. बरें मिक्स कर. आनी थोडें शिजोवंक जाय. मातशें हें आहा. सो हांगासर न्ही मटन बरें शिजलेलें आसा. एक्चुली न्ही कुकरान न्ही बेगीना जाता. पण ताणें म्हटलेलें न्ही कुकरान करनाका म्हणून. सो आयज आमी म्हाका गेला पण शिजलें. ओके, सो आतां घालता मसाला पेस्ट. सो ग्रेवी न्ही जितलें पातळ दाट जाय तितलें तुमी उदीक घालात.
ओके आता बरें ताका मिक्स करून घेता. ओके सो हें परफेक्ट आसा. ओके चेक करया मीठ बीन कितें कमी आसल्यार आणखी घालता लिंबू घाल. सो हांगासर एक घेतली अर्दो एक लिंबू घेतला. ओके रस काडला. ओके बरें मिक्स करा. ताका न्ही बरें खतखतो हाडूंक जाय. ओके ताका बरें बॉयल करया. सो हांगासर पळयात करीक न्ही बरो खतखतो आयला. ओके रेडी आसा. आता फायनल घालता ताच्या वयर कोथमीर घालये मम्मी. सो हांगासर मटन करी रेडी. सो ओदोळ मटन करी करून हांवें काय व्हिडिओ शूट करूंक ना. ओके सो मटन करी केले. ओके अरावंड 2 o'clock दोरां समान न्ही उलटी केले हांवें. मागीर आपूण जेयना हांव पालो. मागीर दही आनी शीत ताका भरयलें जेयलो तो दहीन. ओके मागीर जेयली आमी. मागीर न्हिदता हांव पालो. न्हिदलो 4 सुमार ताका परत फिवर येयलें. ताका क्रोसीन घातलें. ओके जस्ट आतां उठला आमी. ताका एक्चुली न्ही हांव दनपारां न्हिदना आनी हो म्हाका आपयता न्ही बेडार न्हीद म्हणून आपल्या वांगडा. सो म्हाका थंय हांव थंय न्हिदलें. सो जस्ट उठला आतां असो बरो आहा. ओके फिवर ना. ओके सो आतां चिंतलें की मटन सुका करया म्हणून. दनपारां टायम जाल्लो करपाक मेळोंक ना. सो मटन सुका करतलें आतां. मागीर भाकरी करतलें. ओके सो मटन सुका न्ही हो प्रोसेस न्ही मातसो व्हडलो आसा पण खावपाक सामको इतलें टेस्टी. कित्याक मटन न्ही शिजपाक मातसो टायम लागता ताका लागून. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी चिकना वांगडाय करूं शकता की थोडे लोक मटन खायना. सो चिकना वांगडा सेम प्रोसेस तुमी करूं शकता. फक्त चिकन शिजपाक टायम लागना. मटन शिजपाक टायम लागता. तो टायमींग मातसो तुमी एडजस्ट करून घेयात. ओके सो आतां मटन सुका करता आनी फाल्यां पिकनीक सगळें रेडी केल्लें हांवें. फाल्यां आपल्याक जाय पालो सँडवीच. सो ताका फाल्यां पिकनीक धाडना आमी. कित्याक ताका सो ताका आमी फाल्यां पिकनीक धाडना. कित्याक आतां फिवर येता वयता आनी फाल्यां तो पिकनीक गेलो थंय वता आनी खेळ्ळो उदीक पितलो हें करतलो मागीर आनीक ताका मागीर सिकार पडटलो. सो ताप ताका येता वयता ताका लागून मातसो वीक आहा तो. म्हटलें पिकनीक नाका. ओके आनीक फुडल्या वर्सा वच म्हटलें पिकनिकेक. सारकें रेडी करून दवरलेलें हांवें. आपल्याक सँडवीच जाय म्हणपा लागलो. सो सँडवीच बी ब्रेड बी सगळें हाडून दवरलेलें हांवें. आनी परवा आसा क्रिसमस पार्टी. सो क्रिसमस पार्टी आमी सकाळच्या कपडे घेवन येयला क्रिसमसाचे. सो पळोवया इफ तो बरो आसल्यार धाडटा ना जाल्यार ना. कित्याक फाल्यां आनी परवा 2 दीस स्कुलां मागीर हॉलिडे आसा. व्हडलेशें कांय ना. ओके सो तो मातसो वीक जाला. क्लायमेटाक लागून मातशें हें जालां ताका. सो आमी ताका इतलें अवॉयड करता. थंडी बिंडी म्हाका दिसता आतां हे लास्ट टायम ते एडमीट जाल्लो पळय तेन्नाच्यान ताका न्ही आमी कोल्ड ड्रिंक थंड बिंड सगळें स्टॉप केलां. ओके तरी पूण पळय थंडी बी कांय ना ताका अशें फिवर येता बिकॉज क्लायमेटाक लागून जाता तें. ओके आनी ताका तें मटन न्ही इतलें लायक मटन सुका. सो आयज तो खातलो की ना म्हाका खबर ना. सो ताका हांव फोर्स करना कित्याक तें मसाल्याचें न्ही बरें न्ही. सो दहीशी जेता म्हणपा लागलो जेव. ओके सो आयज रित्वीक बरो ना न्ही सो कितें करपाकच मूड येना. फक्त करता म्हणून करता हांव. तो आयज कांय खावचो ना हांवें केलेलें हय मरे. आं अशें जाता मूड ऑफ जाता. घरान सपोज भुरगे सपोज बरें ना जालें न्ही कितें सेलिब्रेशन करपाक मूड येनात. आयज म्हाका अजिबात मूड ना. सो करता म्हणून करता हांव. तो आतां कितें करपाचें. काल इतलो बरो आसलेलो आयज सडनली रातचें सकाळीं 6:30 ताका जोर येयलो. अशें जाता भुरग्यांचें. म्हणजे घरान सगळें बरें आसल्यार मात न्ही एन्जॉयमेंट नाजाल्यार कांय ना. ओके ओके तो किचनान वयता. ओके तो फटाफट करया आमी मटन सुका. ओके मागीर तिची पप्पा येतलो मागीर केक कटींग करया. ओके सिंपल आं डेकोरेशन बी कांयच करूं ना. आतां म्हाका मुडूच ना. म्हणटालो तो उदोळ ती पप्पा डेकोरेशन करया म्हणून सगळें आसा आमगेर. म्हाका आतां मुडूच ना. आसूं म्हटलें बेश्टें केक कट करया. ओके पुरो जालें. ओके ओके तो कायलींनी हांवें तेल घातलां. हांगा 5 व्हडले चमच्यांनी हांवें तेल घातलां हांगासर. ओके आनी मातशें तेल तापोवंक जाय. तापोवंक ना अजून. सो तेल तापलेलें आसा तातूंत घालता 1 धाकटो चमचो जिरा. ओके तो आतां घालता हांव अनियन पेस्ट. हांगा न्ही हांवें 3 कांदो न्ही कट करून मिक्सराक घालून ताका पेस्ट करून घेतला. आतां आनी कांदो न्ही आमकां एक 7-8 मिनटांनी बरो फ्राय करून घेवंक जाय. टील न्ही कांदो कलर न्ही ब्रावन जावंक जाय. ओके बरो ब्रावन जायसर आमकां बरो फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदो न्ही हांगासर पळयात लायट ब्रावन जाल्लो आसा. ओके आतां तातूंत घालया मटन. ओके तो आतां न्ही हाय फ्लेमीन न्ही आमकां हें 2-3 मिनटांनी बरें मिक्स करून घेवंक जाय. ओके फ्लेम न्ही हाय करात. ओके तो मटन न्ही हांवें एक 2-3 मिनटांनी हाय फ्लेमीन न्ही बरें ताका मिक्स करून घेतला. ओके आतां फ्लेम मिडियम दवरात आनी ताका कवर करून न्ही आमकां एक 3-4 मिनटां कूक करूंक जाय. तो फ्लेम न्ही हांगासर हांवें मिडियम दवरला.
तो 4 मिनटां जाल्ली आसा. लीड ओपन करता. ग्रेट केलेले लसूण. ओके, एक व्हडलो चमचो लसूण घेतला आणि हांगा एक आले किसून घेतला. ओके, तुम्ही जाय जाल्यार आले लसूण पेस्टूय घालू शकता. बरें ताका मिक्स करा. ताका बरें मिक्स केल्लें आसा. ओके, आतां धापून एक 5 मिनटां आमकां लो फ्लेमीन कूक करून घेवंक जाय. सो 5 मिनटां जाल्ली आसा. लीड ओपन करता. तो फ्लेम आता न्ही लो करा. तातूंत घाले मसाले. तो हांगा घालता अर्दो चमचो हल्दी पावडर, 2 धाकटे चमचो मिरची पावडर. जितले तुमकां तीख जाय न्ही तितले तुम्ही घालू शकता. ओके, 2 धाकटे चमचो धनिया पावडर म्हणजे कोथिंबीरचो पावडर, चवीनुसार मीठ. सो ताका आतां बरें मिक्स करून घ्या. सो हेकानी हांवें बरें मिक्स करून घेतला. ओके, आतां धांपोवन न्ही आमकां हें कूक करूंक जाय टील ऑयल सेपरेट जायसर. ओके, सायडीन न्ही अशें तेल येतलें. ओके, तोपर्यंत आमकां हेका कूक करूंक जाय. सो फ्लेम न्ही हांगा मिडियम दवरात. ओके, तो लीड ओपन करता. हें पळयात बरें तेल सुटलां सायडीन. ओके, अशें न्ही सायडीन तेल सुटूंक जाय. ओके, आतां हांव तातूंत घालता टोमॅटो. सो हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो न्हू अशें लांबट कट करून घेतला. ओके, आनी ताका आतां बरें मिक्स करा. ओके, ताका बरें मिक्स केलां आनी धांपोवन आतां आमकां एक 5 मिनटां कूक करूंक जाय टील टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर. सो हें मटन सुक्काचो प्रोसेस आनी मातसो व्हडलो आसा. ओके, मातशें पाशेंस जाय पण खावपाक न्ही इतलें बरें लागता सांगू तुमकां. ओके, आनी मटन न्ही शिजपाक मातसो टायम लागता. ओके, तो तुमी चिंतनाका की मातशें प्रोसेस मातसो व्हडलो आसा करपाक मागीर वाज ना, तितलो खावपाकूय टेस्टी न्हू रे. ओके, तो दवरला हांवें धांपोवन एक 5 मिनटां. ताका बरें टोमॅटो बी सॉफ्ट जावंक जाय. ओके, तो लीड ओपन करता आनी टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां न्ही टोमॅटो न्ही अशें स्मॅश करून घेवपाक जाय. ओके, ते टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जाल्ले आसा. अशें न्ही ताका स्मॅश करा. ओके, तो टोमॅटो न्ही हांवें बरें मॅश करून घेतला. ओके, आतां तातूंत घालया उदीक. सो ह्या मेजरमेंट कपान न्ही हांव 4 कप उदीक घालता. ओके, ताका बरें मिक्स करून घ्या. सो हांवें उदक घातलां आनी टेस्ट करून पळयात. मीठ बी कमी आसलें न्ही मीठ घाला. सो हांवें न्ही हांगा थोडेंशें मीठ घातलां. ओके, सो आमकां न्ही आतां लीड कवर करून न्ही हें मटन 100% कूक जायसर कूक करून घेवंक जाय. मातसो टायम लागतलो, एक अर्दवर लागतलो. ओके, सो हांगासर न्ही अर्दो तास जाल्लो आसा. ओके, आनी हांगा सामकी ड्राय जाला हें पळयात. ओके, आनी मटन तुमी चॅक करूं शकता शिजलां की ना तें. शिजलां आसतलें कित्याक टेंडर आहा तें खूब ताका लागून. ओके, सो शिजलां मटन. ओके, परफेक्ट सारकें शिजलां. ओके, ओके, तो आतां घालया 1 धाकटो चमचो गरम मसाला. सो हांगा घालता एक व्हडलो चमचो कसुरी मेथी. हेका न्ही मातशें हांवें रोस्ट करून घेतला. ओके, कसुरी मेथी न्ही तुमी स्कीप करनाकात आं, हितून न्ही बरो टेस्ट येता. आतां हितून घालता एक 2 ग्रीन चिली आनी कोथमीर. सो बरें हेका मिक्स करून घ्या. सो बरें हेका मिक्स करून घेतलें आसा. ओके, आतां लीड कवर करून आमकां आतां एक 2-3 मिनटां कूक करूंक जाय. मागीर जालें आं, आनी जालें लास्ट प्रोसेस. एक 3 मिनटां आमी ताका कूक करून घेवया. सो 2-3 मिनटां जाल्लीं आसा. सो हांगासर फायनल मटन सुक्का रेडी. सो सामकें टेम्पटींग जाला. ओके, एकदां तुमी मुद्दाम ट्राय करात. सो मटन सुक्का जालें. आतां मम्मी करता भाकरी तांदळाचे. ओके, सो मम्मी सांगलें म्हाका आयज भाकरी खावंक जाय. सो मम्मी बसला करपाक. सो मम्मी कडसून हें गिफ्ट म्हाका तांदळाची भाकरी. ओके, ओके, तो सगळें जाला सुक्का रेडी. ओके, करी सकाळीच केल्लें. ओके, भाकरी करता. ओके, आतां रेती येवपा येतलो. ओके, तो मातशें हांव फ्रेश जाता आनी रेडी जावन बसता. ओके, सो भाकरी न्ही म्हाका करपाक जमना, मम्मी बरी करता. पयलीं न्ही ती हातीन अशें हें करून घेता,
मागीर लाटणी घेवन ताका लाट्टा. कितें रे हो पळय जालें हेजें वंदे मातरम. केक हांवें काडून दवरला. केक न्ही हांवें फ्रिजीन दवरलेले. ओके सो आतां काडून भायर दवरला हांवें मागीर दाखयता तुमकां. ओके सो पयलीं म्हटलें भाकरी करून घेवया मागीर केक कटींग करपाचें आनी जेवपाचें. ओके सो हांगासर न्ही हांव रेडी जाल्लें आसा. ओके आनी म्हाका स्नेहान आनी सुप्रियान सरप्रायज दिले. पळय दाखयता पळय स्नेहान म्हाका सरप्रायज दिले. हाय भावाल पळय तू तू नवीन न्हू तू सदाचोच. अबे सुप्रिया अबे म्हाका सरप्रायज दिले. बाबू हांगा पळय रे. हॅपी बर्थडे टू यू मन. हॅपी बर्थडे टू यू. ऋतिक पप्पा आयलो आणि हांवें सांगलेलें की डेकोरेशन बी करनाका म्हणून केलेत पळय येवन. असोच करता सरप्रायज दिता. ओके करया केक कटींग. होय आणि हे सगळ्या माझ्या लवली सबस्क्रायबराक. सो आयज तुमकां लागून हांव हांगा पावला. सो हे केका तुकडो तुमकां आपल्याक दी खंय हांव खाता. ओके तो जस्ट न्ही केक खावन तेमी गेली माझे नेबर्स. ओके तो ऋतिक बापान म्हाका फोन केलो की तो सकयल गेल्लो आनी म्हाका ताणें फोन करून सकयल आपयला. खबर ना कित्याक ते कितें सरप्रायज आहा खंय पळोवया कितें ते. ऋतिक बापानी असोच करता कितें ना कितें सरप्रायज दीत रावता. आतां पळोवया कितें आहा ते. म्हाका तर कांयच आयडिया ना. पळोवया कितें आपयलें तुवें म्हाका. यो हांव व्हिडिओ काडटा तुजो. कितें सरप्रायज आहा खंय कितें फाटल्यान पळय मुगो. आवडलें तुका. कितें सरप्रायज दिला व्हडलें. गिफ्ट दिवं ना म्हणा. गिफ्ट काय दिवं ना. एक्चुअली आमचे प्लॅन आसलेले केन्ना घालया म्हणून आनी आयज ते म्हाका ते सरप्रायज मेळटले म्हणून चिंतूंक ना. पळय लागीं थँक्यू हा. हांगाय घातला बायकर पळय दोनी. म्हाका सांगूच ना तुवें. ना कितें सांगू सरप्रायज न्ही. अबे हांगाय शी बाबा केन्ना करता थोडे तुवें. तू सांग तेका म्हाका लेट जालें बदल न्ही तेका लागून ते. केन्ना सांगात ना खंय वयता कितें करता हे पळय सरप्रायज. जालें हॅपी बर्थडे गिफ्ट. ऑलरेडी म्हाका बर्थडे गिफ्ट कपडे बीन दिला म्हाका आनी 2-3 टॉपां आसा. हे एक टॉप दिलें म्हाका तेणें. हे गिफ्ट सामकें दिस इज लायक ओके यार. नो नायस. थँक्यू हा खरेंच. आनी गाडी लावपाची मागीर तो आकाश घेवन गेला न्ही गाडी. हा इको गाडी ताजे घाली आमी. थँक्यू हा खूब आवडलें म्हाका. एक्चुअली म्हाजे प्लॅन सप्रें आसलें स्वप्न म्हणटा पळय ते लावपाचें. थँक्यू हा. जालें मुगो. बर्थडे सेलिब्रेशन जालें. ओके सिंपल हा काय ना व्हडलेशें. ओके बारीकशें केक हाडले आनी स्नेहान आनी सुप्रियान म्हाका सरप्रायज दिलें येवन. बरें दिसलें येयलें ते. ओके सो खूब सिंपल केलां हांवें. ओके सो जस्ट आतां आमी बसला जेवपाक. ऋत्विक हांगा यो. ऋत्विकान काय खावं ना मटन. आपल्याला मटन बिटन नाका म्हणपा लागलो. दूध आनी शीत जेयलो तो. ओके
सो आता मस्त बरं राहतो असं मस्त ओके जेलो तर शीत आणि दूध खावयलें आपण मटण खायना हबालो मातशें आंग तापलायचे सो ताका आतां मागीर हांव क्रोसींग घालता ओके बस जेल तर ताका भरयलें हांवें ओके सो आतां आमी बसला हांगा जेवपाक दाखयता तुमकां रिती गोपार लागलो खावपाक म्हाका राव सुद्दां ना भूक लागला खंय हे देखे पया थाली पयात आमचे सिंपल आं मटन करी मटन सुक्का आणि तांदळाची भाकरी सो हें आसा म्हाजें बर्थडे स्पेशल थाली सो आयज बर्थडे म्हाका बर्थडेचा मटर मेळ्ळें हांव हॅपी म्हाका मटर खूब आवडटा रिती गोपाक आवडना खाता पण तितलें ताका आवडना दाता शिरकाता न्ही ते पण रबटा पण तुमकां सांगता तुमी हें मटन सुक्का एकदम मुद्दम ट्राय करात आं तुमकां तें खूब आवडटलें कितें ट्राय करून पळयात खूब टायम लागता की व्हेरी टेस्टी मसाला इतलो टेस्टी आसा शीतान बीन विचारपाक नाका इतलो बरें लागता ओके तर तुमकां खाता ओके दे सो बर्थडे एंड 3K सेलिब्रेशन पार्टी आमची माझे पोशो असले न्ही सो एक्चुअली रिती बाबा म्हणटालो खंय भायर हॉटेलान जेवपाक या पण ताका टायम ना आनी बेश्टे हॉटेलान वचते सारकें जायना घरात करून खाल्लें आनीक बरें आनी सेलिब्रेशन करया म्हणटालो आपूण काय घरा उरना आनी सेलिब्रेशन करया म्हणटा आतां पळय सकाळीं गेलो आमी मार्केटान गेली घरा येवन ड्रॉप केलें म्हाका तेणें मागीर जेवपाक लेट 3 जेवपाक येयलो मागीर रातचो 8 येयला 8 साडे 8 घरा येयला कितें सेलिब्रेशन 1.5 वर केलें लेट जालें खबर तेच ते 1.5 वर कित्याक लेट जाला खबर आहा तो पणजी गेल्लो खंय ते हें करपाक म्हाजे लोगो करपाक पळय खूब प्लॅन फाटी प्लॅन केला हाडून लावया म्हणून टायमूच ना पूण आयज पळय टायम काडून इव्हेंट चालू आसा इव्हेंट थंय इव्हेंटाकूच लक्ष आहा जे आनी हांगाय सो बारीकशें सेलिब्रेशन केलां आमी ओके सो तुमकां खावून दाखयता पण लोगो आवडले मगो खूब आवडलें म्हाका सो भाकरी आनी मटन सुक्का हांगू इतलें बरें जाला तें मटन सोड जो ग्रेवी मसाला हा पळय इतलो टेस्टी जाला आईन चपाती घेतला चपाती आसलेली पीठ चपातीन आनी तो टेस्ट लागता म्हाका भाकरी आवडलें तर मम्मीन म्हाका एक गिफ्ट दिलें भाकरी करून म्हाका एक भाकरी जाय आसलेलें सो मम्मी कडसून म्हाका भाकरी मेळ्ळें आनी रिती बाबा कडसून सगळें मटन कपडे काडून दिले म्हाका 2-3 टॉप ओके आनी लोगो थँक्यू आं तुमकां सगळ्यांक थँक्यू वेलकम ओके जेवून घेता सो जस्ट आमचें जेवण जालें ओके सो बारीकशें सेलिब्रेशन होप तुमकां आवडलें आसतलें ओके आनी रिती सामको जाम जालो रे आतां बरो आहा मरे तूं सांग सगळें आपूण बरो आमचा आपूण बरो आं आपूण बरो आसा ओके तो चलिये आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता ओके व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब करात ओके सो 2-3 दिसांनी हांवें कमेंट वाचूंक ना ओके फाल्यां वचतलें हांव ओके चले गायज तो मेळया फालच्या व्हिडिओन ओके टील देन बाय टेक केअर बाय आय लव यू फ्रेंड्स या